इलेक्ट्रॉनिक हायड्रोपंप जो आसा पळय न्ही तो अवेलेबल केला ऑलरेडी आणि विच विल बी द माउंटेड ऑन अनदर बार्ज आणि तो सायडीक आसतलो म्हणजे त्या शिपाच्या तातूंतल्यान आमी नाफ्ता जो आसा त्या इलेक्ट्रॉनिक हायड्रोपंपांतल्यान काडून दुसरो जो नाफ्ता कॅरींग करपा खातीर जी टँक बार्ज अवेलेबल केल्या तितून घालतले ताच्यान एक्चुअल काम जे आसा हें सुरू करतले तर आमकां कॉन्फिडंट आसा हर तरेन एक्सपर्ट हाडून ताची बाकीची जी प्रक्रिया कंप्लीट करपाक जाय पळय ती केल्या तर खात्री आसा की परवाच्यान वेवस्थीत सुरू जातलें. बरी गजाल एक म्हणजे अजून सुद्दां ती शीप जी आसा पळय न्ही खंयसरूच लिकेज डॅमेज कांयच ना. त्या खातीर आयजूय बी परत एकदा इन्स्पेक्ट करून ती शीप ही भायरसून पळयल्या तेजोय ऑलरेडी बाकीची सगळी जी आसा पळय न्ही ती कंडिशन ओके आसा. त्या खातीर आमकां खात्री आसा कसलोच धोका नासतना आमी परवा पर्यंत नाफ्ता दुसऱ्या वेसलान ट्रान्सफर करपाचें काम जे आसा सुरू जातलें. जी नाफ्ता कॅरी करपा खातीर सुद्दां तेंच्यांनी ज्या दुसऱ्या एका ओनराक नाफ्ता दिला तांची शीप जी आसा ती ऑलरेडी येता ती शीप जी आसा तो पर्यंत आयतार पर्यंत पावतली. सर हे सदांच तो 4 दिसांनी कंप्लीट जाता आपण ती एकूच बायबची हे असतली ती जातली दोन आता पॉसिबल आसा गरज. ओके थँक्यू. अडकल्ल्या बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्टिंगाचें काम शेनवार मेरेन सुरू जावं येता म्हूण सरकार सांगता. मात दुसरे वटेन अरबी दर्यांत महा चक्रीवादळ खर जाल्ल्यान गोंय महाराष्ट्रात फुडल्या 24 वरांत पावसाची शक्यताय वाडल्या.